मंत्र्याच्या बदनामीची सुपारी घेवना तसले करपीच असो विचार करतात शरद पोंक्षेची मंत्री गोविंदाक जाप माफी मागपाची गोविंदान मागची पडली खंय आपल्याक। भंडारींनी 19 ओबीसींची जनगणना जाय मुख्यमंत्र्यान 2026 सेन्ससाचे उत्तर दिला। किरण कांदोळकर सांगता मांद्रेकारचे खबर ना आपण वेचणुकेक। फोंड्यात दुर्गा भाटात सुण्यांचो हल्लो 1.5 वर्साची चली सोपली खेळूंक म्हूण घरांतल्यान भायर सरिल्ले कडेन भोवती सुणी आंगार लोक मागता सुण्यांक उपाय। राजकीय पक्षांनी हिंदूंचे हित सांभाळचे तेच देशाचे हित लोकसंख्या वाढल्यार घडये मुस्लिम आमदार विश्व हिंदू परिषदेच्या परांदेन काढले जिहाद बिफाचो इशू। बीसीसीआयचो जोड सचिव रोहन गावस देसायाचो कुडचड्यार विधानसभेक रावपाचो प्लान निमाणो निर्णय खंय पक्षाचो रोहनाचे राजकीय इनिंगेचे शिनाल। सुप्रीम कोर्टान शिनाल दिल्या उपरांत केंद्र सरकारान सुधारित वक्फ कायद्याच्यो विवादीत तरतुदी चालीक लावपाच्यो वडयलो लांबणेर 5 मेरेन जैसे थे। महाराष्ट्रात एनईपी चालीक 1ली ते 5वी वर्गा मेरेन तिसरी भाषा म्हूण हिंदी सक्ती मनसेची बीजेपी सरकाराक शिटकावणी आमी हिंदू हिंदी नी। छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात 33 नक्षलवादी सुरक्षा दळामुखार शरण तातूंतले 17 जाणांचेर आशिल्ली एकूण 50 लाखांची इनामां। येमेनाच्या रास इसा तेल बंदराचेर अमेरिकेचो हवाई हल्लो 30 जाणांक मरण सुमार 80 जाण जखमी। प्रधानमंत्री मोदीचे इलॉन मस्काकडेन फोनार उलोवप भारत अमेरिकेमधील टेक्नॉलॉजी इनोव्हेशन सहकाराविषयी चर्चा टेस्लाच्या ईव्हीचे भारतात एंट्रीच्या फाटभुंयेर जाली चर्चा।